मंगळारा दिसा गोय विद्यापीठान विज्ञान सर्वत्र पुजतेच्या कार्यावळीचें उक्तावण सकाळच्या 10 वरांचेर जालें। हे कार्यावळीक मुखेल सोयरे दोतोर प्रदीप सर मुकादम आनी हेर वांगडी हजर आशिल्ले। 16 ते 23 मेरेन ऑनलायन सर्त आयोजीत केल्ले। हे कार्यावळीक विज्ञान सर्वत्र पुजतेच्या पुस्तकांचें उक्तावण केलें, तशेंच तांच्यांनी प्रदर्शन आयोजीत केल्या। जाल्यार 28 तारीख मेरेन ही कार्यावळ चालू आसतली। विज्ञान सर्वत्र पूज्यते हे जे एक्सपो आसा ताज्या संदर्भान थोडीशी आमकां म्हायती दियात न्ही। विज्ञान सर्वत्र पूज्यते हो जो केंद्र सरकारचो विज्ञान प्रसार ह्या शृंखले अंतर्गत जो कार्यक्रम आसा तो गोवा युनिवर्सिटी एक ताचें म्हत्वाचें सेंटर आसा देशा भितर। आनी म्हाका उमेद जाता की आयज अशा दिसा तांच्यांनी विज्ञान सगळ्यां पर्यंत पावचें म्हणून वेगवेगळ्या लोकांचे लेक्चर्स दवरल्या। इतलेंच न्ही तर तांच्यांनी एक्झिबिशनूय दवरलां आनी जे एक्झिबिशना भितर गांवां जे कोण सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसा किंवा विज्ञानाचेर काम करपी लोक आसा आनी इतरत्र विज्ञान आधारीत ज्यो एक्टिविटी जाता तांचो एक्सपो आसतलो। आनी म्हाका दिसता ही खूब बरी सुरवात, कित्याक सगळ्यां पर्यंत विज्ञान व्हरप आनी विज्ञान हो सगळ्यांचो विशय करप आनी एक सिटीजन सायन्स इनिशिएटीव ह्या संदर्भान फक्त विज्ञान न्ही, विज्ञान एज वेल एज तंत्रज्ञान म्हणजे सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी फॉर ऑल आनी सगळ्यांचो विशय जावचो असो एक म्हत्वाचो कार्यक्रम आसा। आनी म्हाका दिसता हाचें स्वागत करपाक जाय, कित्याक सगळ्या गांवांतल्या लोकां खातीर, त्या नंतर शहरांतल्या भुरग्यां खातीर आनी वेगवेगळ्या स्तरांतल्या लोकां खातीर हो कार्यक्रम आयोजीत केला। आमचे एन्शियंट सायन्स जे आशिल्ले ते सायन्स आनी आतांचे सायन्स हातूंत डिफरन्स कितें आसा? सायन्स तेच, शास्त्र हो शब्द तेन्नाय शास्त्रच म्हणटाले, आयजूय ताका शास्त्र म्हणटा। आतां ताका चड साधन सुविधांची उपलब्धता जाल्या, ताका लागून जे कांय सिद्धांत पयलीं मांडिले ते सिद्धांत खुबशे सिद्धांतांक आतां सायंटिफीक वॅलिडेशन करपाक आमकां संदी जाल्या। फॉर एग्जाम्पल आमी म्हणटा की हळद ही खंयचे प्रकारे एंटीबायोटीक अशें पयलीं पासून ताचो वापर चालू आसा, पूण भितरलो खंयचो एक्झॅक्टली घटक तो कितल्या प्रमाणान मेळटा, फॉर एग्जाम्पल क्युरक्युमीन ताची पर्संटेज कितें मेळटा हें आयज विज्ञानाची प्रगती जाली कारणान आमी तातूंतली एक्झॅक्ट पर्संटेज काडपाक शकता किंवा ताचो फर्दर वॅलिडेशन करून तितलोच एक्टीव कंपोनंट काडपाक शकता। होच फरक पडला। आनी इतलेंच न्ही तर आमची जी समृद्ध परंपरा आनी जे पयलींचे गुरुकूल पद्दतीन आयिल्लें ज्ञान आसा, जे लोकां भितर आसा, लोकांच्या म्हणजे सांस्कृतीक परंपरे भितर आसा, हाका फर्दर वॅलिडेट करप हो एक खूब मोठो परिणाम किंवा खूब मोठी संदी आमकां मेळ्ळ्या आधुनीक तंत्रज्ञान आनी विज्ञानाच्या विकासा खातीर। पूण ती एकूच प्रथा आसा, आतां फक्त तें ऑब्जेक्टीव जालां, ताका आनी चड डीप आनी चड सर्वव्यापी करपा खातीर हो असो यत्न आसा।